गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे ओकार. हांव दीप्तिका कोडकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. सूचना सेटान उशे वा हेर वस्तूचो वापर करून भुरग्याचो घुसमटून खून केल्ल्याचे स्पष्ट पोस्टमॉर्टम करपी दोतोर कुमार नायकान दिली माहिती. बिगर गोंयकार चलयांचेर जाल्ल्या आगळीक प्रकरणात तिगा दुबावितांक कुळे पुलिशेन केली अटक. फुडलो तपास सुरू. सोळा जानेराक ओपिनियन पोल दीस. लोहिया मैदानाचेर व्हडा संख्येन गोंयकारांनी रावचे हाजीर. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचें आवाहन. चीट घालून विधानसभेचे प्रश्न वाटपावेल्यान जाला बोवाळ. कमी प्रश्नांक लागून विरोधकांक भय. सभापती म्हणटा प्रक्रियेत जावचो ना बदल. भारतीय नागरिकत्व कायम दवरून पोर्तुगीज आणि भारतीय हे दोनूय पासपोर्ट गोंयकारांक दिवचे. गोवन्स फॉर गोवाच्या अध्यक्षाची मागणी. आणि बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची भलायकी वाडली. दोतोर नर्सींचो उणाव. लोकांची गैरसोय 2 वर्सां फाटीं बुन्यादी फातर. आता खबरो विस्तारान. सूचना सेठ हे बायलेन शिकेरी हॉटेलात आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक जिवेशी मारले आणि ताची कूड एके बॅगेत भरून दवरली. दुबावीत बायलेक कळंगूट पुलिसेन अटकूय केली. सूचना हिचे कडल्यान भुरग्याची कूड कर्नाटक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या उपरांत कुडीचो पोस्टमॉर्टम जालो. तातूंत सूचनान उशे वा हेर वस्तूंचो वापर करून भुरग्याचो घुसमटून खून केल्ल्याची माहिती दोतोर कुमार नायक हांणी दिली. हालीं गोंयांत एक आयकुपाक येता ते आंगार कांटो हाडपी. शिकेरी कांदोळे एका हॉटेलात आवयन आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक जिवेशी मारून उडोवन ताका एका बॅगात लिपोवन दवरले आनी हळूच थंयच्यान पळ काडलो. उपरांत हॉटेल बॉयक हे नदरेक पडले. रोखडीच हे विशयी म्हायती कलंगूट पुलिसेक दिली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. बायलेन जी टॅक्सी वापरिल्ली त्या टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन पुलिसांनी चवकशी केली. कर्नाटक चित्रदुर्गांतल्यान ते दुबावीत बायलेक कलंगूट पुलिशेन अटकूय केली. मजगती भुरग्याची मरणाची बातमी मेळ्ळ्या उपरांत सूचना सेठ हिचो घोव वेंकट रमण इंडोनेशियांतल्यान बेगोबेग कर्नाटकात आयलो. उपरांत त्या भुरग्याच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केलो. सूचनान उशे वा हेर वस्तूचो वापर करून भुरग्याचो घुसपटून खून केल्ल्याचे उक्ते जाले. घुसपटिल्ल्यान भुरग्याचो चेहरो आनी छाती सुजिल्ली तशेंच नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें अशी माहिती पोस्टमॉर्टम करपी डॉक्टर कुमार नायक हांणी दिली. पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत कूड घरच्यांच्या सुवादीन केली. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್, ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ದಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ದಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಚ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ. ಟೈಮು ಅವ್ರದ್ದು ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 36 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಹ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೇನೇ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ವೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಶಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ.
ವೇನ್ ಊದ್ಕೊಳ್ದೆ ಇವನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ಸು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ 36 ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 36 ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತದ ಮಗು. ಬಟ್ ಒದ್ದಾಡಿದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಲ್ಲೇನು ಆತಂಕ ಅದು ಏನಾರ ಪರ್ಚಿ ಗಿರ್ಚಿ ಏನಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಜೆಷನ್. ಅದು ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಸ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಕೋಸದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಸ್. सध्या गोंयांत चर्चेन आसा ती गोष्ट म्हटल्यार एका आवयन आपल्या चिमुकल्या भुरग्याचो 4 वर्साच्या चेड्याचो खून केलो. ही जी अक्यूज आसा आवय, जिचें नांव जावन आसा सूचना शेट, जी रावपी वेस्ट बेंगालची आनी बेंगलोरच्यान खंय तरी एका दिसा खातीर ती गोंयांत येयल्ली. शिकेरी कांदोलीम हांगासरल्या एका सोल बॅनियन ग्रँड एका गेस्ट हावजान तिणें चॅक इन केल्लें आपल्या भुरग्या वांगडा. पण चॅकआउट करतना ती आपल्या मेल्ल्या भुरग्याक एका लगेज बॅगान घालून गोंया भायर पावली. जेन्ना ही गजाल कलंगूट पुलिसेक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेतलें. खंय तरी तपास सुरू करून तिका फायनली कर्नाटक पुलिसेन अरेस्ट केलो. आनी जेन्ना कलंगूट पुलीस चित्रदुर्ग हांगासरल्या एका पुलीस स्टेशनार वचून तिका अरेस्ट केलें आनी आयज सकाळी जेन्ना जे अक्यूज आसा सूचना शेट हिका गोंयांत हाडलें तेन्ना तिजें जे मेडिकल आसा हांगासरल्या कांदोलीम PHCन केलें. त्याच नंतर तिका म्हापशेच्या JMFC कोर्टान अखेर जजान तिका 6 दिसाचो रिमांड दिलो. ह्या आमची जी तपास जी आसा ती आमी चवकशी केली चित्रदुर्ग हांगासरल्या वाठारांत की जी पोस्ट मॉर्टमा खातीर व्हेल्ली विक्टीमची जी डेड बॉडी आसा ती हिरयू हॉस्पिटलान पोस्ट मॉर्टमा खातीर गेल्ली. थंयसरल्या डॉक्टरान अशें कळयलें की जी भुरग्याची जी डेथ आसा ती खंय तरी आवयन एक पिलो किंवा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट घेवन खंय तरी ताका मारपाचो प्रयत्न केलो. त्याच नंतर त्या भुरग्याच्या आंगाचेर खंय तरी इंजरीज किंवा कसल्योच अश्यो मार्क दिसून येवंक ना. त्याच नंतर जो विक्टिमाचो बापूय आसा तो इंडोनेशियांतल्यान खंय तरी चित्रदुर्ग हांगासरल्या हॉस्पिटलान पावलो आनी जी विक्टिमाची डेड बॉडी आसा ती आतां सद्या बेंगलोर हांगासर व्हरपाक येयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. पुण्यात 2 बिगर गोंयकार चलयांचेर 3 जाणांनी मेळून आगळीक करपाची दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8 जानेवारीच्या राती ही घडणूक घडली. पुणे पुलिशेन कारवाय करून जय सिंग, देवला लगारी आणि सना सिंग ह्या तिगा दुबावितांक अटक केली. फुडलो तपास चालू आसा. आमी कुळे प्रश्नाच्या हातीन आसा, कुळे प्रश्न समोर आसा जे 8 तारखेक रातची हांगा एक आगळीक घडलेली आसा. 2 परराज्यातील चेडवां हांगा कुळे पुलीस रेल्वे स्टेशनाचेर आयिल्ली तेन्ना छत्तीसगडावेल्या 3 जाणांनी तेंचेर एक वायट कृत्य केल्लें आसा आनी तांकां हांगा जेन्ना वास्को पुलिसांक रेल्वे पुलिसांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना रेल्वे पुलिसांनी कुळे पुलीस स्टेशनाचेर तांकां तक्रार दाखल केली आनी सांगलें की चवकशी करा आनी ताका चवकशी करून तांकां 3 जाणांक छत्तीसगडाचेर धरलेले आसा. एक जयसिंग, एक देवलाल, एक सानिया सिंग अशी तेंची 3 जाणांची नांवां आसा आनी तांकां तिगांक ताब्यात धरले आसा आनी मेडिकल व्हेल्ले आसा. मेडिकलासून तांकां रिमांडार व्हरतले. गोमंतक TV खातीर धारपोणेच्यान एकनाथ खेडेकर. शानेराक लोहिया मैदानाचेर ओपिनियन पोल दीस मनोवपा खातीर खासा भौशीक बसका आयोजीत केल्या. हो गोंयकारांचो दीस देखून सगळ्या गोंयकारांनी व्हड संख्येन हाजीर रावचे अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी केलां. 16 January is opinion poll day. तुमकां तशें सगळे गोंयकारांक तुमकांय सांगता
हो कोण सरकारालो दीस न्ही खंयचे पार्टीचो दीस न्ही हो तेन्ना आमी भुरगे हांवें वोट मारलो म्हाका 21 वर्स जाल्लें आनी तेन्ना ओपिनियन पोल आनी गोंयान सेपरेट दवरलो म्हूण आयज आमी सगळे गोंयकार म्हूण आमकां मान कारण महाराष्ट्रात खंयचे कोणशे आसपाचे 1-2 MLA खूंय सारक्या CM स्पीकर केन्ना जावपा मेळपानी MP म्हूण आसपानी सो हें सगळें जालें कित्याक गोंय आमचें ओपिनियन पोलाक सेपरेट केल्ली म्हूण तेन्ना हांव सगळीं गोंयकारांक उलो मारता 4 क्वार्टाक मिटींग आसतलें रोयल महिला सगळे तुम्ही जर्नलिस्ट बरोवपाक येनाकात तुम्ही गोंयकार म्हूण येयात न्ही काय तुमचे बरोवया भरपूर कित्याक तुमची सगळ्यांची ड्युटी हे मिटींगेक येवपाक कित्याक हो गोंयकारांचो दीस चीट घालून विधानसभेचे प्रश्न वाटपावेल्यान बोवाळ जाला ताका लागून सभापती रमेश तवडकार धर्मसंकटात सापडला विरोधी आमदारांचे संख्याबळ उणें आशिल्ल्यान आपल्या वाट्याक कमी प्रश्न येतले असो तांकां भंय पडला पूण सभापतीच्या कोतान प्रक्रियेत कसलोच बदल जावचो ना पळयात पुराय बातमी विधानसभेत 32 आमदार सत्तेत जाल्यार फकत 7 आमदार विरोधात आसात देखून हे प्रमाण सामके बसना ताका लागून चीट काडून प्रश्न वाटपाच्या प्रक्रियेत बदल जावचो म्हणून विरोधकांनी मागणी केल्या अशें जालें ना जाल्यार सगळेच प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या वाट्याक येतले असो भंय विरोधकांक पडला प्रस्नांचे समान वाटप जालें ना जाल्यार आमी विधानसभेच्या कामकाजाचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी विरोधी आमदारांनी दिली जी प्रथा आहली पयली जे लास्ट असेंब्ली सेशनान द कन्वेंशन दॅट वॉज फॉलोड दॅट one question to be taken from the ruling and one from the opposition. So we requested the honorable speaker because at 4 o'clock the question, जे पहिले दिसाचे question आराचे जे business are, they will decide. So we said that he was wise enough to allow the opposition and the ruling. He had given an opportunity. And this was all under video surveillance that was recorded last time. So what and why it should be changed? For what it has to be changed? Why are you all not allowing the opposition to get an opportunity? We are only 7 of us. So we have told him that if he is going to go ahead and if they are going to go ahead with that, we will have to know as proposed yesterday by our senior MLA Bab Vijay Sardesai. He proposed to us that we should boycott the session in case we are not allowed this opportunity of one ruling, one opposition. हे बाबतीत सभापती रमेश तवडकराक विचारल्यार ताणें सांगले की विरोधी आमदारांनी तांची व्यथा आपल्या समकार मांडल्या विरोधकांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्या कारणान समान प्रस्नांचे वाटप जावचे म्हणून आपणे प्रक्रिया बदलपाचे थारायल्ले पूण सत्ताधारी आमदारांनी आदलीच प्रक्रिया चालू दवरपाची मागणी केली देखून आदलेच प्रक्रिये वरवीं प्रस्नांचे वाटप जातले अशें सभापतीचें म्हणणें लॉर्ड्स कशें आसता हाजे पयलीं जी परंपरा जी आसा रँडम आसता रँडम ते सगळे लॉर्ड्सांक येताले जे ऑपोजिशन रुलींग अशें कांय उरनाशिल्लें जो ज्या कोण लॉर्ड्स मेळटा तो वचो म्हणजे ते पारदर्शकता म्हणजे ते आनी कोणी पार्शलिटी नासताली आनी त्यामुळे आत्ता प्रश्न रेज केलेला की हांगा जे रुलींग आमदार चड आसा आनी ऑपोजिशन कमी आसा त्यामुळे रुलींग जे आमदार आसा तांचेय प्रश्न आसता आनी फक्त ऑपोजिशन साफूच आसा त्यामुळे तांची बरी आशिल्ले की आमकां टायम मेळचो ना की आमचे क्वेश्चन येवचे ना अशें तांचे बरी आशिल्ले पण हांवें फाटले फावटी कांय आमी एक खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केली अशें म्हणून हांवें तो प्रयत्न केलो पूण ताका सत्ताधारी लोकांचे अपोज आशिल्लो की तुमी जुनी जी पद्दत आसा ती फॉलो करनासतना तुवें नवीन पद्दतीन वेगळ्या पद्दतीन केलें आनी त्यामुळे जी जुनीच हांवें परत एकदां ती हाडपाचो प्रयत्न केल्ले आसा की त्यामुळे हांगा अडचण इतलीच आसा अडचण जाता की हांगा रुलींग कमी आसा हांगा ऑपोजिशन कमी आसा म्हणून तो तांचे प्रत्येक क्वेश्चन रेज करता त्यामुळे लॉर्ड्स कोणाक पडटा ते म्हणजे ते थंय आनी कोणाक पार्शलिटीच ना गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार
ड्युअल पासपोर्टाक लागून ज्या गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द जाल्यात तांकां थाकाय दिवन तांकां भारतीय पासपोर्ट परत दिवचो. पोर्तुगीज नागरिकत्व हो गोंयकारांचो हक्क देखून भारतीय नागरिकत्व कायम दवरून पोर्तुगीज आनी भारतीय दोनूय पासपोर्ट तांकां मेळपाक जाय अशें गोवन्स फॉर गोवाचे अध्यक्ष केनेडी ओफोन्सून सांगलें. गोवन्स फॉर गोवा ह्या संघटनेन आझाद मैदानार OCI रहिवाशांक भारतीय नागरिकत्व मेळचें म्हण एकता बसका आपयल्ली. समाज वावुरपी OCI नागरिकांनी आपली व्यथा मांडली. आमदार लेगीत ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. OCIचो विशय विधानसभेत मांडपाचे आश्वासन तांच्यांनी ह्या वेळार दिले. रद्द जाल्लो भारतीय पासपोर्ट परत दिवपाची आनी दोनय पासपोर्ट दवरपाची मेकळीक दिवची अशी मागणी ह्या वेळार जाली. For Goa, we had organized this Goans for OCI, an open mic solidarity event, basically to invite people to come and open up on the issue. Many people are affected by the revocation of Indian passports and are suffering because they are not getting an OCI. So we wanted to get a discussion on this. So we are happy to know that many people, many activists, many politicians and advocates and legal experts have come here today. They have shared their views and we have laid before the people certain solutions that we will place before the government. Mainly the two demands that are coming up forward from this open mic session is, the first demand is that the revoked passport holders who are suffering currently for the last 1 year should be given immediate relief so that they can ease the burden on their head. And the second demand is dual citizenship for Goans, because we enjoy a privilege among other states in India, because it's one of the states that Portugal citizenship is available only to Goans, and in fact Indian citizenship was, we were all Portuguese at one point in time, and Indian citizenship was later on dumped on us. So it's an ideal situation where the government of Goa, they want to do OCI, they can, as an experiment, give Goa a beginning, start OCI in Goa so that these people get immediate relief from all. This will solve all the three problems that I have identified in the speech. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. प्रियोळ मतदारसंघातल्या बेतकेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोयी सुविधांचो उणाव आसा. दुयेंतींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय जाता. 2 वर्सां फाटीं नव्या आरोग्य केंद्राचे इमारतीचो बुन्यादी फातर घाला. मात फुडें कांयच जाल्लें ना. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. हे प्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्र. हे आरोग्य केंद्रात दिसाक सरासरी 300 दुयेंती तपासणेक येतात. वेरें, वागुर्मे, केरी, वळवय हेर पंचायती सयत तिवरे, माशल, बॉम्ब, अडकोण, सांतिस्तेव हेर वाठारांतल्या लोकांक हेच भलायकी केंद्राचो आदार जाता. मात सद्याक हे बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची भलायकी इबाडल्या. हांगा दोतोर, नर्स आनी हेर स्टाफाचो उणाव आसा. पण हांगा ह्या हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा, तशेंच नर्सी आनी सपोर्ट स्टाफ आसा तांचोय उणाव आसा. हॉस्पिटलाची सुवात आनी सद्या वाडटी लोकसंख्या पळयत जाल्यार हॉस्पिटलाची सुवात खूबच उणी आशिल्ल्यान हांगा येवपी दुयेंतीक खुबश्यो अडचणी फेस करच्यो पडटा. तांकां रांकेत उबे रावचें पडटा, खूब टायम वता. त्या भायर ह्या हॉस्पिटलाक गायनेक दोतोर जो आसा तो म्हयन्यांतल्यान फकत 2 खेपे येता. सो हांगसरल्या लोकांची मागणी आसा की त्या गायनेक दोतोरान किमान आठवड्यांतल्यान 1 दीस तरी हांगा हजर रावन रुग्णांक तपासचें. त्या भायर हांगा एम्बुलन्स ना, जी फाटले 4 वर्सां फाटीं 108 एम्बुलन्स जी आशिल्ली तिका अपघात जाल्ल्या कारणान 4 वर्सां जालीं ह्या हॉस्पिटलाक एम्बुलन्स ना. सो डॉक्टर केळुस्कर हांणी फाटपुरवण करून सद्या एम्बुलन्सीची वेवस्था केल्या. जानेवारी म्हयन्याच्या अखेर मेरेन हांगा एम्बुलन्स मेळटली आनी लोकांची सुविधा थोड्या प्रमाणात तरी जातली, गैरसोयी पयस जातल्यो अशी लोकांक अपेक्षा आसा. 2021 हे आरोग्य केंद्राच्या नव्या इमारती खातीर बुन्यादी फातोर घातलो. मात फक्त हे सुवाळ्याचो दबाचो जालो. अजून एक चिरो लेगीत घातलो ना. ते काम आमदारान लक्ष घालून मातशें बेगीन करून घेवंक जाय, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता. अडचण म्हणल्यार बेगीन बेगीन करीत जाल्यार आमकांय बरें न्ही. मातशें आयज ना फाल्यां केन्ना तरी येवचें पडटात. हांगासरली फार्मासी आतां ताचोय दर्जो सुदारपाची गरज आसा. बेतकी हेल्थ सेंटराच्या अंडर तिवरे वरगांव, भोम, अडकोण,
सावयवेरें, वळवय, जुवा, कुंभारजुवा अशी सात सब सेंटरां आसात जंय सगळ्यो मुळाव्यो सुविधा वैजकी सुविधा ह्या हॉस्पिटलांतल्यान तांकां पावयल्यो वतात. हांगा फार्मासी आसा, फार्मासीची मातशें अपग्रेडेशन जावपाची गरज आसा, लोकांक रांकेत रावचें पडटा. त्यान भायर ह्या हॉस्पिटलांत सरभोंवतणच्या म्हणजे वळवय, वेरें, केरी, आल्ला, भोम, अडकूण ह्या सगळ्या वाठारांतले मेळोन ओपीडीच्या वेळार म्हणजे सकाळच्या आदेसाकूच जवळ जवळ 150 ते 200 दुयेंती हांगा तपासणे खातीर येतात. त्यान भायर दीसभर जर पळयत जाल्यार हो आंकडो सुमार 300 लोकांचेर पावता. 300 दुयेंती हांगा उपचार घेतात. त्या दुयेंतींचो आंकडो जमेक जर धरीत जाल्यार हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जावपाची जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आसा. थळावे मंत्री, आमदार ह्या प्रकरणान लक्ष घालतले, तशेंच भलायकी अधिकारी आसा ते फाटपुरवण करतले आनी हे जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जातलें अशी थळाव्या लोकांक आस्त आसा. बेतकी आरोग्य केंद्रांत हाडांचो दोतोर, अल्ट्रासावंड ह्योय सुविधा नात. बेतकी हॉस्पिटलाची आनी एक गजाल म्हटल्यार हांगा जर खंयचो अपघात जालो जाल्यार हांगा ऑर्थोपेडीक म्हणजे हाडांचे दोतोर उपलब्ध नात. सो त्या खातीर लोकांक एक तर फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं पणजे GMCन वचचें पडटा. त्याच बरोबर अल्ट्रासावंड ह्यो हेर सुविधाय हांगा उपलब्ध नात. पूण त्यो सुविधा जर उपलब्ध करतलो जाल्यार सद्याची जी इमारत आसा हॉस्पिटलाची ती सद्या पुरेशी ना. सो त्या खातीर जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जावचें आनी लोकांक ह्यो सगळ्यो सुविधा हांगा मेळच्यो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. दिवचलचे झांटये कॉलेजीत इक्विनॉक्स 2024 ह्या सांस्कृतीक महोत्सवाक दबाशान सुरवात जाल्या. 3 दीस चलपी ह्या महोत्सवाचें बुधवारा उक्तावण जालें. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांक माची मेळोवन दिवपी इक्विनॉक्स या सांस्कृतिक महोत्सवात राज्यातल्या वेगवेगळ्या 11 कॉलेजीचे मेळून 200 परस चड विद्यार्थी वांटेकार जाल्यात. वरिष्ठ प्राध्यापक आणि गोंय विद्यापीठाचे कुलपती दोतर विजयेंद्र नाडकर्णी हांच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार कॉलेजीचे ट्रस्टी प्रवीण झांटये आणि सिद्धार्थ झांटये आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. See, since 2011, we were in a era what is called industrial development or industrial age 4. Now, after we have started with 2021-22, we are in that industry 5.0, or maybe a point where that industry 4 and 5 are together. And what is going to happen? See, the industry 4, which was based on artificial intelligence, you will find every act of your life, there is going to be some involvement of the artificial intelligence, the sort of automation. And as students, you are required to understand that when automation takes its part in the day-to-day life, there are going to be changes in the job profiles around you. Some jobs would get removed, some new jobs would come. And you should be very, very careful in watching these changes around you and adapting to them. That should be not limited to education. It should be sports as well as cultural activities. One should take part in drama, one should take part in various events. One should develop himself into writing, singing, everything that one can get to. One never knows what kind of a direction your life will take. It's up to you to decide what you want to do with your life. I wish all the students the very best. That the Equinox holders now, the students, the committee especially, after this Equinox there will be Gunj, which will be a inter-class event. I wish both of them all the very best. Today is a day we were waiting for, and today's day has gone into a lot of preparation. The preparation by our student council started almost 2 months back, or even maybe before that. The entire council has worked tirelessly to make this function happen. And the success, as Amonkar has very rightly pointed out, the success of this function will be based on your wholehearted participation. When I'm saying wholehearted participation, I want a decent participation, because these type of events are basically competitions, and when it comes to competition, we resort to reckless competition, and I don't think that is expected from you. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.
हालीं शिरोडा ग्रामसभेत जाल्ल्या वादावादीच्या मुद्द्यावेल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पणजे पंचायत कार्यालया भायर निदर्शनां केली. रेव्होल्युशनरी पक्षाच्या वांगड्यांनी दिल्लें निवेदन पंचायत संचालकान स्वीकारून ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करपाचें उतर दिलें. गट विकास अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकरणाची चौकशी करून 7 दिसां भितर अहवाल सादर करपाक सांगतले अशेंय तांणी सांगलें. डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट त्याच्या अंडर 191 पंचायत येतात, 12 जे तालुकाचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स येतात, डेप्युटी डायरेक्टर्स येतात, नॉर्थ साऊथ सगळे डेप्युटी डायरेक्टर्स आहेत, ते ओग्गी बसलेले असतात. ती कांयच करीन तोंड दाखवून आणि कान दाखवून बसलेले आसा. म्हणून तिचे दोळे उघडपाक आमी सकाळी 12च्यान प्रोटेस्ट केल्लो. मागीर तिका आमी एका तीन आमकां अपॉइंटमेंट वयर आपयले, आमी तिका मेळ्ळे आनी तिका आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें. आनी तीन आमी डिमांड घातले ते रिप्रेझेंटेशन की हेगेर व्हिडिओ फोंडा जो आसा तेणी ज्युडिशियल तेगेर इन्क्वायरी करपाचे, बायसेक इन्क्वायरी करपाचे आनी आपलो रिपोर्ट कितें आहा ते आमकां सबमीट करपाचे. दुसरी गजाल म्हटल्यार जो सेक्रेटरी थंयसर बसलो तो हेंचो ऑफिसर, तो विलेजीचो नासता, तो एक गव्हर्मेंट ऑफिसर. जर पंचायत राज एक्टाचें कितें तरी वायलेशन जालां, आमकां खबर आसा सेक्शन 5 सेक्शन 6 ऑफ पंचायत राज एक्ट आनी ग्रामसभा मिटिंग्स रूल 1996 हे रूल्स वायलेट जाला. आनी एका पंच मेंबरान येवन तर तिचेर एसॉल्ट केला. जेन्ना प्रिसायडींग ऑफिसर सरपंच आसता, सरपंचान काय परमिशन दिवंक नासली पंच मेंबराक. जो पंच मेंबर आहा तो सरपंचाचो घोव आसा, तेणी काय परमिशन दिवंक नासली की मनशाक व्हरून मार म्हणून. तेणी काय परमिशन दिवंक नासली की तेका मनशाक वचून मॉलेस्ट कर ना जाल्यार एसॉल्ट कर म्हणून. सो हे कायदे सगळे वायलेट जाल्ले आसा. तेजेर 113 सेक्शन 113A7 जो आसा सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिवपाचो आसता की जेन्ना एक पंच मेंबर नाल्यार एक सरपंच खंयचें सेक्शन वायलेट करता म्हणून तो रिपोर्ट आमी मागला. आनी तिसरी गजाल तो सगळी जाल्ला इन्सिडंट ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग खातीर. जे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग पब्लिकाक करूंक मेळटा काय ना. ही ग्रामसभा जी आसा ती पब्लीक मिटींग आसा आनी सरपंच आपयता विलेजर्स ऑफ शिरोडा. सपोज शिरोडान 100,000 पॉप्युलेशन आहा, 100,000 लोकांक आपयता पंचायत की तुमी ग्रामसभेक यो आनी तुमचे मुद्दे म्हणा आनी तेच ते रिकॉर्डिंग करतना. आयज सेक्रेटरी आमकां DOPन तेच सांगला की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक एलावड आसा आनी तिच्या कॅबिनान सुद्दां तेन आमकां डिनाय करूंक ना व्हिडिओ रिकॉर्डिंग, तेणें अलाव केलें. आनी तेणें एग्जाम्पल दिलें की जी गव्हर्मेंट व्हडले डिपार्टमेंट आसता, असेंब्ली आसता, थंयसरूय रिकॉर्डिंग मिडियाक एलाव आसता जाल्यार बाकीच्यांकूय एलाव करपाक आसता. सो पंच मेंबराचे ते कृत्य असले जेगेर FIR ऑलरेडी जाल्ले आसा तेगेर आमकां सॅटिस्फॅक्टरी एक व्हिडिओ DOPन आतां उडयता आमकां. आमी 5 पर्यंत तिका सांगलें बसता म्हणजे DOPन आमकां एक मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी तेजेर सगळें बरयल्लें आसा. गुंडागिरी आनी हे ते सगळें बरयल्लें आसा पंच मेंबराचें आनी ती कंप्लेंट. आनी व्हिडिओ फोंडा जो आसा तेका 7 दिसां भितर रिपोर्ट दी सांगला आनी तो रिपोर्ट सबमीट कर सांगला आनी तो आमकांय मेळटलो. आनी त्या रिपोर्टाचेर आमी फाल्यां नाल्यार परवा एक पेटिशन मूव करपाचें आहा जे पंच मेंबरान गोवा पंचायत राज एक्ट वायलेट केलाचे सेक्शन 210A ते पंच मेंबर डिस्क्वॉलिफिकेशन आमी पेटिशन घालपाचें आहा. जो वुमन कमिशनान आमी एक सेपरेट पेटिशन करतले. ह्युमन रायट्सांनी घालतले कित्याक तिजो रायट एक इन्फ्लुएंस जाल्लो आसा मुद्दे मांडपाचे, गांवच्या विकासाचे मुद्दे मांडपाचे. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.